आमच्या आदल्या मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहरजी पर्रीकरांक हेजे पयलीं तेंचें नांव घेतलेलें आनी आयज आमी फ्लोर टेस्ट सुद्दां विधानसभेचे जिखिल्ले आसा. बरें दिसता. तुमी म्हाका परत परत म्हणटाले फाटल्या दिसांनी शिवाजी युवा कित्याक येता. आमच्या मगो पक्षाच्या सेंटर कमिटीन एक ठराव घेतलो. मगो पक्षाक 3 मंत्री मेळचे आनी 3 जी महामंडळां आसा ती मगो पक्षाच्या जे कार्यकर्ते आसा तांकां मेळचे म्हणून एक ठराव घेतलो. तो ठराव भारतीय जनता पार्टीच्या जे लिडर आसा, नॅशनल लिडर आसा आमचे नितीनजी गडकरी कडेन पावलो काय ना हें विचारपा खातीर आमी परतो परतो येताले. आमच्या लास्टाक भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान सांगलें हो ठराव आमचे कडेन पावलोच ना तुमचो. तेन्ना आमी कशें आमी 2च मंत्री दितले आनी कॉर्पोरेशन जी आसा जी आमच्या मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक मेळपा जाय ती तुमचो ठरावच ना म्हणून आमी परतो परतो येताले. आमच्या मगो पक्षाक तशें आमची फूटबीट काय ना. आमी सगळे एक कडेन आसा. आमची कोर कमिटी जी आसा तेय आमी बरोबर आसा आनी आमी अशेंच फुडें येतले. आमचे लिडर आसा PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरा कडेन आमच्या सेंटर कमिटीन मिटींग घेवन हो ठराव दिल्लो. सो तेणें पावोंक ना कोण लिडरान पावोंक ना. हय लिडरान पावना म्हणून कितें आसता आमी एलायन्स पार्टनरान हे सरकार घडयलां. प्रत्येक जे एलायन्स पार्टनर आसा तांकां सगळ्यांक मिनिस्ट्री दिल्या. फक्त मगो पक्षाच्या म्हाका एकट्याक सोडला त्या खातीर आमी हांव आनी बाबू आजगांवकर परतो परतो वेताले हो ठराव पावलो काय ना. आमी सुदिना सराक ब्लेम करना. कित्याक ब्लेम करना कित्याक तेज्या मनाक ना दिसता आनी एक मिनिस्ट्री दिवपाची. पण तुमकां आमी आनी कोणाक ब्लेम करूं शकना. बाबू आजगांवकराक कितें जालें आमकां आनी एक मिनिस्ट्री मेळपा जाय. ती मेळना म्हणून अन्याय जाता. कित्याक बाकीचे एलायन्स जे पार्टनर आसा जे तांकां सगळ्यांक मिनिस्ट्री मेळ्ळी म्हाकाच कितें जायना अशें बाबूक दिसता. सो यू ब्लेम युअर NGP लिडर्स फॉर नॉट गिविंग युअर मिनिस्ट्री आनी तुका मेळोंक ना म्हणून. हय मेळना म्हणून आमी परतो परतो येताले आनी रिक्वेस्ट करताले आमकां आनी एक मिनिस्ट्री दिवची. बट आतां कितें करपाचें तुमचें. नाव यू गोइंग टू रिक्वेस्ट ढवळीकर एगेन ऑर यू गोइंग टू रिक्वेस्ट BJP. आतां सगळ्यो मिनिस्ट्रीज ज्यो आसा त्यो सगळ्यो पोर्टफोलिओ वांटलेले आसा. आतां CMA कडेन खुबशे पोर्टफोलिओ आसा तेय CM आतां डिस्ट्रिब्यूट करतलो. आमी हॅप्पी आहा. आमकां CMान सांगलां तुजें जे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम आसा जी पेंडींग उरल्या जे आमचो विशय आसा दुधसागराचो जो आमचो लिकर बार आनी रेस्टॉरंटाची ते लायसन जी आसा ती सुप्रीम कोर्टान ऑर्डरी प्रमाणे रिन्युवल जावपाचें ती करतले. अशो खुबसो विशय जो आसा तो आमी सुटाव करतले. हॅप्पी हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जाय हांव हॅप्पी. आमी MGO मर जो पर्यंत आमदार जाता तो पर्यंत MGO रावतलो. आतां तेणी तिकेट दिवप या ना दिवप ते MG पण फाटल्या दिसांनी तुका सुदीन देखून मेळना आसलो. जेन्ना आमी तुका विचारलें तुमी सुदीनाक मेळटा जाल्यार सुदीन खंय आपल्याक खबर ना. ना मेळना म्हणल्यार आमचो तो ठराव खंय पावलो तोच आमकां खबर ना म्हणल्यार सुदीन मेळना. ठराव तो येता म्हणटा आमची सेंटर कमिटी ठराव घेता आनी तो ठरावच पावना. नॅशनल लिडरा कडेन पावना जाल्यार आमी कितें करता. आमी शेणलो म्हणटा पडना सुदीन. ते आमचो मगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक भाई ढवळीकर जो कितें निर्णय घेता तो मगो पक्ष फॉलोअप करता. तूं तेच्या बरोबर आसतलो. यू सपोर्ट इट 100%. आमी मगो पक्षाचे आमदार आमकां निवडून दिल्याक प्रचार करतले शिरोडा. हय तो समज रावता 100% डेफिनेटली आनी आमी विन जातले मगो पक्ष. बट यू आर नॉट शुअर तो रावतलो ना म्हणून तेजे डिसिजन त्यांनी समज जे डिसिजन घेतले ते आमकां मगो पक्षाक मान्य आसा. बट ते डिस्कशन विथ द लिडर्स कितें येयल्ले ते फाटी ते सोदतलो आमकां कितें. बाकीचे जे पक्ष खूब आसा काँग्रेस BJP आनी ते आमकां लागना. आमकां मगो पक्ष मोग आसा आनी मगो पक्ष आमचो अध्यक्ष जो सांगतलो ते आमी तुमकां फाउंडेशन धर्मान आतां कांय लागना तुका. दीपक बसलो जालें डन. अरे आमी मगो पक्षा खातीर आमदार जाले आनी मगो पक्षाचें काम करप हें आमचें कर्तव्य. एक अशें आयकपाक येता की तुमची पयलींच राजिनाम्याचेर सही घेतलेली आसा. खरें आमदार म्हणून राजिनाम्याचेर तुमची सही घेतलेली आसा. कोणी तुम्ही जांकां मेळपाक गेल्ले तुमी जांकां मेळपाक गेले ना राजिनामा दिवपाचो प्रश्नच ना. तुम्ही मेळपाक गेल्ले न्ही कोणाक तरी. आमी नितीनजी गडकरी मेळटाले. आमी तुमी राजिनामा दिला म्हणून ना पूण तुमची सायन घेतलेली. सही घेतलेली ना ना तशें काय जावना. नितीनजी गडकरी कितें आसा आमचे डेव्हलपमेंट हो दिसता तो तेंच्या कृपेन दिसता. हो जो नॅशनल हायवे ब्रिजीस आमची GSIDC आमकां ग्रीन हायवे खातीर 65 करोड रुपया सँक्शन केल्ले आसा. ते हांव विचारतालो आमचे हे पयशे मेळपाचे आसा ते पार्ट मेळपाचे आसा. टोटल ग्रीन हायवे करपाचे आनी 5 वर्सां मेंटेनन्स करपाचे. ते आमकां 4 स्टेजीचेर मेळटले. त्या खातीर विचारपाक येतले हे पयशे आमकां केन्ना मेळटले.